Okay, ladies and gentlemen, here we are on my going back for another episode, and this time something that is revolving all around us. Revolving? Yes. Today we have come to a distant place called as Bali in Kunkuri, where we are going to see and bring to you an amazing and unique festivity that is held within this Shigmo period, and that is called Shidiyotsav. Shidi means a ladder. Utsav means a festival of ladders. But ladies and gentlemen, I can tell you one thing, that this is much more impressive than a common ladder. What it is, walk with me and see what this is. So ladies and gentlemen, when we came here, we found that there was a lot of activity going on. And there was this one gentleman who was helping them to dress up. And his name is Mr. Shankar Faldesai. Shankar Bab, आमच्या प्रोग्रामाचेर तुमचें स्वागत आसा. हे जे हांगा पळय शिडियोत्सवाक हे एक प्रोग्राम जाता तुमचो हांगा शांतादुर्गा बाळीकरेन. तो कितें आमकां मातशें एक हे आमगेले पयलीं सावन शिडियोत्सव म्हणल्यार आमगे पयलीं सावन जाणटेले करीत आयले. आतां आमकां तेजे बद्दल आसा पूण आयडिया, पूण तितली अशी ना. कित्याक आमी जाणटे करताय म्हणून आमी करीताय. म्हणजे आमगे एक गडे तोपो हय गडेर आनी प्रत्येक वांगड आहा आमगेले. कितले वांगड आसा तुमचे? हे 8 वांगड. 8 वांगड. हय. एक पयलो वांगड म्हणटा वेळपांगो, वेळी. मागीर तुगेलो रायबागकार, मागीर खोरलकार, मागीर कुपकार, व्हडले वाडेकार, चळणीकार आनी अर्दे वाडेकार, इतले 8 वांगड आसा. 8. ओके. आनी सगळे कितें करता आसतना कितें पळयता आसतना भट आमकां दोन निवडच्यान दवरता आनी मागीर देवाची हें करता वांगडे. हय. पूण ही जी हांगा देवी आतां शांतादुर्गा बाळीकरेन म्हूण आसा न्ही, ती खंय आशिल्ली एक्चुली? एक्चुली देवी ती खड्ड्या खड्ड्याच्यान थिंगसान आमी ती देवी हाडली हांगा हाडली. ओके. आनी हो शिडियोत्सव म्हणून पळय जाता न्ही, तातूंत कितें जाता? म्हणजे अशें एक लांब बडी आसा आनी ताका वांकडी बडी आसा, ताका कितें करतात कितें थंय? ताका आमी हें म्हणटात कितें आडे आडे म्हणटात. आनी ताका फाटचो म्हणटा ताका फाटल्यान तोपतात, फाटचो गडो. ओके. हे बारीक भुरगे आहा तांकां पोटाक तोपतात. आनी आतां हे जे पळय तकलेक हें घालतात, तो तुरो घालता न्ही, त्या तुऱ्याक कसली फुलां वापरता? आबोलेची. फक्त आबोलेची आनी कांयच ना. आनी ताजेर वयर जे कितें तोपलेलें आसा न्ही, ताका तुरो म्हणटात. ह्यो सत्र्यो आसा त्यो कितल्यो सत्र्यो आसा हांगा? 3 सत्र्यो आसा. आनी ह्यो ज्यो 3 सत्र्यो आसा त्यो सत्र्यो कोणाच्यो? म्हणजे एक देवीची, वेळिपाच्यो, तिनूय वेळिपाच्यो. खोरलकार म्हणटा वांगडी. खोरलकार. एक खोरलकाराची आनी 2 वेळिपांची. ओके. आनी ह्यो तुमच्या बरोबर तुमी वेता आतां थंय येतात? थंय येतात. ओके. सो लेट अस फायंड आउट नाव what they are doing in all the arrangements that we have seen. We have seen them dressing up. So let's go and see how they are dressing up.
When it comes to the temple and its deities, let us find out the authentic information from the pujari of this temple, Mr. Manoj or Sadashiv Barve. मनोज बाब, आमच्या प्रोग्रामाचेर तुमचें स्वागत आसा. आज आमी शिडियोत्सव तुमच्या गडोत्सवाक हांगा आयिल्ले आसा आनी आमी अशें पळयलें की तुमच्या देवळान देवी इतली सामकी सजोवन दवरलेली आसा आनी तुमचें देवूळ सामकें इतलें सुंदर. म्हणून हें देवूळ खंयसून आयलें, कित्याक हांगा आनी ते शिडियोत्सव कितें हाज्या बद्दल आमकां तुमच्या उतरांनी सांग. देवूळ हें जवळ जवळ ह्या देवळाचो इतिहास असो आसा जवळ जवळ 400 वर्सांचो सुमार. म्हणजे त्याचो काही इतिहास आमच्यानी इतलो पुरातनाचो सांगपाक मेळपाना. आनी हो गडोत्सव जो आसा म्हणजे शिडियोत्सव म्हणजे हो कितें आसा, हो मेन आमची जी सातेरी आनी शांतादुर्गा अशी दोन हांगा मुर्ती आसात. एक सातेरीची आनी एक शांतादुर्गाची. सातेरी जी आसा जी शांतादुर्गा आसा ती आमची मुळस्थानचीच आसा, ती मुळाची. आनी सातेरी जी आसा ती खड्डेसान म्हणजे सासोरा गांव थंयच्यान तिका हाडलेली. आनी त्या टायमार कशें आशिल्लें म्हणजे लोक नाल्ल म्हणजे जात्रेक थंय वयताले पयलीं. जात्रेक थंय गेले नंतर त्या वर्साक हांकां म्हणजे जात्रा फाल्यां म्हणून सांगली, आज न्ही म्हणून सांगले आनी ते त्या टायमाक आयले. आनी दुसरे दिसाक जात्रा म्हणून जर वच जाल्यार तेंच्यांनी जात्रा केली म्हणटना त्या टायमाक ते रागान ती मुर्ती उबारली. थंयची मुर्ती उबारली आनी जे नाल्ल घेवन गेल्ले पावला पावलाक तें फळां फोडलीं. फळां फोडलीं शेवटी नाल्ल सोंपतकीर मेळटा तें फळ अमक्याच तरेचें म्हणून ती फळां फोडीत फोडीत देवीक हांगा हाडली. हाडटकीर मागीर हांगा सकयल ती रस्त्यार ती बसतकीर सकयल वरल्यान तिणी तिका त्या टायमार ती सांगलें म्हणजे ती फुगान बसतकीर तिका सांगलें की तुका वर्साक फुडलो आनी फाटलो मान दिता. एक्चुली कितें आसता, वर्साक तो मान म्हणजे तो बळी कायद्यान, पण ते देवाक कितें तें सांगलें ना. फुडलो आनी फाटलो दिता म्हणून सांगलें. त्या टायमार कितें करता, दोन गडे जे मेन जे व्हडले जे गडे आसता ताका एकल्याक फुडल्यान एकल्याक फाटल्यान तोपता. म्हणजे ते तोपले नंतर त्याची जे रगत आसा म्हणजे ते सुई जी तोपून जे रगत घालतात ते थंय हेचेर घालतात. म्हणजे तेचो तो मान आनी ती फाट आनी फूट ती हेका लायता, खांब्या लायता. म्हणजे तिचो तो मान त्या गड्या स्वरुपान तो लोकांनी तो केल्लो आसा. म्हणजे अशे पद्दतीन हो उत्सव शिडियोत्सव हो देवीचो जाता. आनी शांतादुर्गा जी आसा वार्षिक शांतादुर्गेचे वार्षिक जे उत्सव आसा, एक कालो काल्याचो उत्सव. कालो केन्ना जाता हो? कार्तीक द्वादशीक कालो जाता. कार्तीक द्वादशी. आनी वैशाख शुद्ध पंचमी ही देवीचो वर्धापन दीस आनी उत्सव म्हणजे वाडदिवस. देवी स्थापन मूळ आख्यायिका स्थापन केल्लो दीस वैशाख शुद्ध पंचमी. आनी ही जी जात्रा जी आसा ती परिवार देवता सगळे. म्हणजे हांगा मूळ जें आसा तें वज्रेश्वराचें मंदीर आसा सकयल. म्हणजे हे जे जाच्या फाटल्यान तळी आसा ती तळय आसा. आनी हे सोमार बिमार जे हांगा जे चलता ती सगळे उत्सव तेचे. म्हणजे त्या पयलीं जाणटेल्यांनी ती ते उत्सव हाडून हांगा सुरवात केल्या. म्हणजे तेन्नाच्यान हे सगळे उत्सव हांगा जावपाक लागले.
म्हणजे ही जात्रा जी आसा ती सार्वजनीक म्हणजे सगळे परिवार देवतांची मिळून जात्रा आणि शिडयोत्सव जो आसा तो सातेरीचो म्हणजे सासरकान्नीचो हय कळ्ळें आनी अशे पद्दतीन हो जात्रेचो उत्सव चलता भावीक लोक श्रद्धेन येतात देवी कडेन कितें नवस उलयतात किंवा जे सांगून घेतात जे कामां सांगतात आज पर्यंत लोकांची कामां देवीन करून दिल्ली आसा आनी हेजी मुखार ती करतली. आज जो शिडयोत्सव जाता म्हणजे गडोत्सव जाता न्ही तो सासरकान्नीचो हय कारण हांवें पळयलें की हांगाची जी शांतादुर्गा आसा ती हांगासून वचून थंय मंडपान बसल्या हय कित्याक तर शांतादुर्गा जी मंडपां बसता मेन जी शांतादुर्गा आसा ती त्या गड्यांचेर नजर घालना कारण कितें आसा शांतादुर्गेच्या गड्यांनी गड जे आसा ते सासरकान्नीचे तो मन तिगेलो हां. त्या खातीर ती शांतादुर्गा आसा ती वयता आनी सकयल रंगा बसता हां कळ्ळें न्ही म्हणजे मेन आमगेर जात्रेचें मेन स्थान जें आसा हय. तें सगळें थंय सकयल रंगा आसता ओके म्हणजे मूळ आमची जात्राच जर म्हणपाक जर गेलो फक्त देवाचें स्थान तितलें हांगा बाकी सगळें मूळ सकयल. थंय रंगा शांतादुर्गा जी आसा ती देवळांत रावची ना ती वचून सकयल बसता सकयल बसता आनी गड्यांचेर नजर घालतली सासरकान आज हांगा ज्यो ह्यो मुर्ती आमकां दिसता न्ही हय. त्यो खंयच्यो मुर्ती म्हणजे त्यो पिंडिका ज्यो आसा फाटल्यान. त्यो दोनूय पिंडिका एक सातेरीची आनी एक शांतादुर्गेची हां आनी हे मुखार ज्यो मूर्ती आसा त्यो उत्सव मूर्ती उत्सव मुर्ती तेजे नंतर ती व्हडली आसा ती खंयची ती व्हडली आसा ती आमी पंचधातूची पयरूच इनॉग्रेशन केला म्हणजे ती नवीन केला पंचधातूची ओके आनी पयली जी आशिल्ली ती आमगेली सुवर्णाची आनी चांदी दोन्ही मिक्स आसा आनी ती आमगे ल्हान जाता म्हणून आमी पंचधातूची 5 फुटाची उबी मूर्ती केली देवीची जशी शांतादुर्गेची पिंडिका आसा त्याच पद्दतीन ती मूर्ती तयार केली पंचधातूची ती पयर आमी 26 तारखेक तेजें इनॉग्रेशन केलें. थँक्यू व्हेरी मच देव तुमचें बरें करूं थँक्यू सर खूप एकट्या सोडल्यामुळे सगळे कसे कॅमेरा चलता हे चलता जायना बरं जाते
So ladies and gentlemen, when we came here for this Shidiyotsav festival at Bari, we came across one of the most beautiful temples that has been built with open laterite stones. So the best person who could tell us about the history of this temple was Mr. Mohandas Shiva Faldesai, who is the president of this temple. So let us speak to him and get a little background about what this temple was about. Mohandas Bab, आमच्या प्रोग्रामाचेर तुमचें स्वागत आसा. आमी जेन्ना हांगा आयले तेन्ना तुमचें देवूळ जें आसा तें आमकां गोंया मदलें एक सामकें अति सुंदर अशें देवूळ दिश्टी पडलें. म्हणजे ताजेर आमी अशें विचार केलो की तुमचो कितें तरी हातूर बॅकग्रावंड हिस्ट्री बरी आसूंक जाय. आमकां मातशी सांग. आमचें पयलीं देवूळ आसलेलें तें 500 वर्सां पयलींचें. आतां हें आमी आतां देवूळ जें म्हणलें 10 वर्सां भितर हय तें 40 वर्सां जातलीं. हां आनी आतां आमी हें देवूळ बांदूंक लागल्यार 10 वर्सां लागले. ओके. म्हणजे जे 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 500 वर्सां पयलीं आशिल्लें तें 40-45 वर्सां पयलीं मोडलें, नवें बांदलें आनी तें मोडून तुमी आतां हें बांदलें. आतां हें बांदलां. ओके. हें बांदलां आनीक हें बांदपाक चिरे हाडल्या न्हू हें ओल्ड टॅक्नोलॉजीन बांदलां. ओके. सिमेंट हां सिमेंट ना. शिमीट घालूंक ना. चुनो आनीक लायमस्टोन. ओके. आनी हय तेजे पळय ते पिलर आसा न्हू पायशान ते आमी बेंगलोरच्यान हाडले. कर्नाटकासून हाडलें. अशें देवूळ गोंया भितर खंयच ना अशें. आमी पयलीं एक विचार केलो देवूळ बांदतना आतां 40 वर्स पण देवूळ बांदलें पळय न्हू हय तेन्ना घोड मोडले नासलो. तो लेगीत जाता म्हणटा घोड बांदपा वयलें सगळें देवूळ मोडलें आमी आनी मागीर नवीन बांदलें. आतां आमकां अशें दिसलें आमचे एक गांवांत सगळे देवळांनी बरें एक मुख्य देवूळ जावचें अशें म्हणून आमी प्रयत्न केलो. ओके. पूण आमकां तो बांदपाक टायम खूब लागलो, एक्सपेंडिचर खूब जालो. ह्या देवळान ज्यो मुर्ती आसा न्ही त्यो कोणाच्यो? एक सासरकान आनी एक शांतादुर्गा. एक सासरकान हय आनी एक शांतादुर्गा. म्हणजे शांतादुर्गा बाळीकरेन. शांतादुर्गा म्हणजे मेन. हांगा बाळ्ळीची. हां आनी ती सासरकान म्हणजे तेगेली सोयरी. हां. पूण हांगा जे पळय ते वांगडी आसा न्ही ते कोण ते कोण ते? आमी आमचेच ते प्रत्येकाला एक एक आसता वांगडी. सात वांगडी आसता. म्हणजे आनी एक एक्स्ट्रा आसता पूण 8 वांगडी आसता. 8 वांगडी आसता. हय. एक आमचो आनी एक कळपुरूस म्हणून एक देव आहा हिंगा हांगा चणी म्हण थिंगा. एक वांगडी तेजो. आं कोळपुरूश. कळपुरूस. हां. आनी बाकी हे आसा पळय न्हू ते मागीर हांगचे. हय ते वेळी व्हडलो वाडो धाकटो अर्दो वाडो. आं व्हडले वाड्याकार म्हणून आमी. आं हां हां. ओके. म्हणजे हे सगळें प्रत्येकाला एक कुटुंब. आनीक मागीर आज म्हणटो आमी गेलो हो शिडियोत्सव म्हणटो. हय. हो गड्योत्सव म्हणटो हो नवीन वर्स हें आंखोड नवीन हाडटात. हां वर्स हें कितें जाता एक 15 दीस पयलीं तेजी कट करून दवरतात हय. आनी मागीर ते हांगच्यान गाडी घेवन वयता हां. आनी ते रानां आसा आनी बरें पयस हाडचें पडटा. हें आतां तुमी म्हणटात ते उबें भितर पुरला ते काय आडवें आसा ते? हें उबें आहा हें तें सेम तें परमनंट. ते परमनंट. म्हणजे उबें जे मातयेन घाल्लें आसता ते परमनंट. ते फक्त वयर जो गडो बांदता तें एवरी इयर चेंज जाता. ओके. आनी हांवें अशें आयकलां की हांगाचें जे हें पळय लाकूड तुमी ह्या वर्सा यूज करता तें दुसरे कडेन चेंज काडटा. कुणेश्वरा कडेन यूज जाता. ते मागीर एक अंदूची फुडल्या वर्सा कनेश्वरा देवळान. ओके. म्हणजे तें वर्सभर थंय दवरतात. हय वर्सभर तळ्यां दवरता. तळयेन दवरता. तळ्यां उदकां दवरता. उदकान भितर दवरता आनी मागीर तेंच यूज करता. थिंगा सकयल देवळा. ताज्या सकयल कनेश्वरा देवळा. कुणेश्वराच्या देवळान. बरोबर. ओके ओके ओके. थँक्यू व्हेरी मच सर. तुमी इन्फॉर्मेशन आमकां दिलें. थँक्यू व्हेरी मच.
संतोष बाब, आमच्या प्रोग्रामाचेर तुजें स्वागत आसा. तुमी हांगाच शांतादुर्गा बाळ्ळीकरेन देवळाच्या कुशीकूच रावतात. हां. तुमी ल्हानपणा पासून ते आतां पर्यंत तुमी हो शिडयोत्सव पळयला. जाल्यार मातशें तुमचें एक्सपिरियन्स सांगा. आमी सामके ल्हान आसतना हांगाच शिडयो आमची ज्यो शिडी जातात तेका आसताले. फर्स्ट डे आमचे दिवजांचो उपास म्हणून जाता. वेरी रातचें नाटक जाता. दुसरे दिसा सकाळ फुडें दिवजां येतात. मागीर दिवजां जाली की आमचे परते रातचें एक नाटक आसा, रथ ओडटा. आनी दुसरे दिसाक आमचे एक दीस हें आसा, थर्ड डे गड्यांचो उत्सव आसा, गडे जातात. आनी मागीर दुसरे दिसाक गुलाल जाता. म्हणजे फाल्यां दुलोट आसतली हांगा. ओके. म्हाका एक सांगा, आज आमी जेन्ना हें देवूळ पळयता न्ही, तें एक सामकें अप्रतीम अशें स्ट्रक्चरान बांदिल्लें आसा. तुमच्या ल्हानपणान तुमी जे पयलींचें देवूळ आशिल्लें तें पळयलां आसतलें. खेळे आसतले ते. पयलींचें देवूळ आसलें तें नळ्यांचें आसलें. नळ्यांचें. सारकें ल्हान. आनी तेजे नंतर मागीर एक थोडे वर आमचे मातशें सादारण अशें हें जाता तेन्ना तें स्लॅब घातलो. हां. तें 20 वर्सां जातकीर तें डेमोलिश करून आतां हें देवूळ बांदलां नवें. नवें. म्हणटा आतां हें सामकें बरें हेचेर आसा, बरें बांदलां. तुज्या ल्हानपणान जे लोक येताले हांगा आनी आज जे लोक येतात, तुका कितें म्हणपाचें? वाडले, कमी जाले? ल्हानपणांत सावन तशे लोक येताले, आतां मातशें इल्लें वाडत गेला. वाडत गेले. तुमी नाटकान बी केन्ना काम केल्लें? आमी पयलीं खूब केलां. कितें तुका याद जाता तुवें नाटकान केल्लो तो? म्हणजे अश्यो ताळयो पडिल्ली बी लोकांच्यो त्यो? हय, पयलीं खूब म्हळ्यार आतां तें बरें पयलीं. हय, पूण कसले केल्लो तुवें रोल? आतां तें सांगपाक हें ना, पूण केलां आमी नाटक. नाटक केलां. तुमी केलां? आमी केलां. हां? तुवें कितें रोल केल्लो? सीमेवरून परत जाता. सीमेवरून परत? I think he's giving us a hint to go back home. But this is just the name of the natak. And तुम्ही? आमी नाटकां पार्ट केला. पार्ट केला. विलना आमी पार्ट केला. विलनचा पार्ट केला. Wow, we have a villain also. So thank you very much for your information. Thank you. We have come to the end of today's Gadotsav or Shidyotsav. You'll have seen how this thing is going on, turning them round. We have seen how they have come. Initially, they have been poked with the thread and then they have been put the medicine now. Ladies and gentlemen, these are the festivities that happen here in Goa during the Shigmo. Tonight, these Gades are going to go all around in the villages. They will sleep under the tree next to the Vajreshwar temple. And tomorrow, they are going to have the color throwing festival or Gulalotsav. I'm sure, ladies and gentlemen, that there are quite a lot of things like this happening in your village. Please write to us on the email that you see over here. If there is anything of importance or you would like to give us suggestions, you see this email over here, write to us. We love to hear from you. This is your Goa. These festivities that are happening are your festivities. Please don't remain at home. Come out. Come for these festivals. Be part of it because these are going to create memories for you in your lifetime. Just don't say Goinkar Pawan and remain at home. Be a Goinkar by coming for these Goan festivals and then passing it down to the next generation.
So ladies and gentlemen, let me take a break from this and say bye to you. See you in the next episode.